ती कडकड लागल्या गोंयचे साहेबाचेर कोण तरी कितें तरी उलयता म्हणून तोच विचार करून आयज आमी सगळे एकवटान मोगान हांगा आयल्या टू शो आवर प्रोटेस्ट अगेन्स्ट दिस जेंटलमॅन. आज 6 दीस जाले अजून पर्यंत अरेस्ट जावना. कोणी आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर आनी होम मिनिस्टराचेर उलोवना. अरविंद सुवारीस उलयतलो. होम मिनिस्टराचो कायदो जावन आशिल्लो ताका ताबडतोब अरेस्ट करपाक. कित्याक तो उलयला संतांचेर. ही हॅज स्पोकन अगेन्स्ट गॉड अँड गॉडली अँड रिलिजियस पीपल. फादर बॉलमॅक्स तशें उलोवना. पूण फादर बॉलमॅक्साक ताबडतोब होम मिनिस्टराची ऑर्डर घाल म्हण ताका भितर. आज तुम्ही डिफरन्स पळयात. आज डिफरन्स पळयात. तेच मनशाक हो जो किडो जो तयार जाला गोंयान, हांव म्हणटा तो किडो तो तयार जाला. म्हाका दिसता सध्या सावंतवाडी धांवडायला ताका. थंय वचून राव म्हणला. पुलीस स्टेशन लागींच आहा आमकां. आयज आमी सगळे पेरिशनर हिंगा एक जाले सगळ्यांक तुमकां खबर आसा. आयज तुमी पळयात फाटल्या 2 वर्सांन अदमास म्हणटा 2 वर्सांन कितें घडटा जाल्यार फक्त उठून धर्माचे वयर ते मुस्लीम असो आनी कोण असो त्यांच्या वयर कितें ना कितें वाद तयार जाता. जेन्ना आयज तो सगळें सोडून आयज आमच्या क्रिस्तांवाच्या हेजेर वाद जाल्लो आसा. दर वाद 2 फावटी बारीक बारीकशे जाल्ले पूण आमी एक्ट जावूं नासले. पूण आयज वेळ असो येयल्लो आसा की खरेंच सगळ्या गोंयकारांनी एक जावपाचें. आनी जो आयज आमच्या वक्त्यांनी उलयला की सगळे गोंयकार म्हणून हे जे एंटी फोर्सीस आसा तांकां काडून भायर उडोवपाक जाय. गोंयकार म्हणटा तो असो मनीस जो खंयच्या दुसऱ्या जाती धर्माचो द्वेश करना, हेट्रेड करना, ताका गोंयकार म्हणटा. गोंयकार म्हणटा तो दुसऱ्या धर्माचो आदर करपी, ताका गोंयकार म्हणटा. गोंयकार म्हणटा तो शांततायेचो मनीस. आनी आज आमी म्हाका दिसता हांगा आयल्या ते खंयच्या एक पार्टिक्युलर रिलीजन नाल्यार कास्टाचे नाल्यार खंयचे येवना, जाल्यार आमी हांगा आयल्या पळय ते सगळे गोंयकार आयल्या. हांव जे वक्तव्य वेलिंगकारान केलां आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर, ताजे हांव निशेध करता. एक कंडेम ही स्टेटमेंट. जो म्हातारो वेलिंगकर कित्याक म्हातारो म्हणटा ताका हो 75 वर्सांचो जाणटो. हांव ताका बरो वळखता. एटलिस्ट 3 फावटी म्हाज्या बरोबर तो फंक्शनाक एटेंड आसा. हांव ताका खरेंच रिस्पेक्ट दितालो. पूण जेन्ना हो आमच्या धर्माचेर आड उलयता, आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर नाका जाल्ली उतरां उलयता, तेन्ना हेका सर म्हणपाक जायना आनी बरोय मनीस म्हणपाक जायना. आनी हो जो जाला पळय आमचे लागीं तो हे पोतून जावंक खावना. आमी गोंयकारां सगळीं एकठांय आहात म्हणून ह्या मनशाक कळोंक जाय. आमी क्रिश्चनिटी आमची खाला पडोंक ना. आमी 0 लेवलाचेर नात. आनी गोंयकारांचो आमचो एकवट आमी तांकां दाखोवंक जाय. आमकां जायते लोक आयज खाला घालूंक पळयतले, जायतो लोक आमकां मोडून तोडून डिवायड करूंक सोडटले. पूण आमचो एकवट हिंगा दवरूंक जावं. ह्या मनशान जे स्टेटमेंट केला आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर, इतले धटी उलयला, तेजे वयल्यान उलयला ते उलोवंक पोतून इतली लॉस दिसता आमकां. आनी हे तेणें पोतून उलोवंक खावना.